कर्नाटकान ही घडणी घडल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च हांच्या नांवार ती दोंगुल्ली आसा, लिगली रेजिस्टर्ड. पूण तहसीलदार थंयसरलो येवन म्हणटा ते गव्हर्मेंट लँड आनी कांयच कोर्ट ऑर्डर बीन दिनासतना येदी व्हडली जेजूची इमाज मोडून उडयली. थंयसरली स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस जी आसली ती काडून उडयली आनी आख्खेंच बिल्डींग एके भाशेन रेज टू द ग्रावंड. घोडये थंयसरलो जो कारबार आसा, सरकारी कारबार आसा, तांणी घोडये म्हणलें प्रायड, आमी बरें व्हडलें काम केलें, प्रायड ऑफ कर्नाटका, बट इंडियाज शेम. कित्याक आमच्या भारताच्या संविधानान आमकां सगल्यांक एक सारकी कायदे मोडटात वा कायदे जरी तर सारके ना जाल्यार ताचेरूय कारवाई जावपाक जाय. कारवाई जायनासतना जरी तर ताचेर कोण तहसीलदार उठ्ठा आनी म्हणटा मोडून उडय कित्याक तें क्रिस्तांवांचें, जाल्यार खरेंच इंडियाज शेम. जेजूची माज मोडली मोडोन कुडीक सुटलो गामाडो. फकत क्रिस्तांवाचेरूच कित्याक वेतातूय सुट्टात बोमाडो. 18 वर्सां इमाज तुवें आसली मोडून दिलो धुमाडो. जेजूची इमाज मोडटाना लोकांन बोब मारून सोडलो उमाडो. 18 वर्सांनी सुवात सरकारी मोड तांकां कळ्ळें. कितली देवळां सरकारी लुगारार आसा ती पळोवंक कित्याक ना घोडले. जेसीबी माज मोडटाना दिसो मोडप सोकला पडले. जेजूचे कुडके केले ते पळोवन क्रिस्तांवाचें काळीज रोडलें. तुवें एक इस्कॉलान क्रिसमस मनोय खोशेन बरोन. क्रिसमस फंक्शन तांचें बंद केलें बाजरंग दाल फुडें चोरोन. सिस्टरांनी कंप्लेन केलें सांगाताक भुरग्यांक व्हरोन. पूण कोणेंच एक्शन घेवंक ना, केशीक वचोन पांय गेले जोरोन. 3 वर्सां पयलो आनीकूय कर्नाटका वसलो स्काउट घडलो. जेजूची एक व्हडली इमाज आसलोलो ग्रोटो मोडलो. तेन्ना तुवें इलेक्शन चलो जिखता म्हूण बीजेपीक पावर चडलो. पूण जेजूची इमाज मोडली म्हूण बीजेपी सरकार थंयसर पडलो.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयची मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता झेवियर डिसोजा ही भेट भेटयता सगळ्या डिसोजा फॅमिलीच्या सोपून गेल्ल्या ओतम्या पासत तशेंच भुरग्याच्या देण्या पासत मागूंक लायता सावित्री शरणप्पा आनी सेल्मा देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन आमी खेरीत भाशेन मागुया आमची जण मागणी देवा मुखार आमी दवरुया खेरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयांत सद्याक आतां थोडेशे कावज सुरू जाल्ले आसात मोपा एअरपोर्ट बांदता थंयसर लोकांची घरां आनी लोकांच्यो जमणी पाड घालून हो रोड करपाक कॉमेस केल्लो आसा त्या लोकांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद आनी सुरक्षा मागुया तशेंच कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन जाचे विशीं जायत्या लोकांनी भार घेतलेलो जायते प्रपोजल जे बरे प्रपोजल आसात ते नॅशनल सेंटर जो आसा तांणी रिजेक्ट केल्ले आसात मागुया खेरीत भाशेन देवाची खुशी जावंक आनी जे कोण आडगां करतात तांकां देवान नितीक सांपडावंक आमी खेरीत भाशेन मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं बाबा भयणीनो जिवितान आमी देव आमकां ह्या संवसारान दर एक मनीस देणे कशें धाडटा आमी दुसऱ्यांक अदीक देणे कशें देवाची हातयारां जावचे बदलेक जायते फावटी घडीक आमी दुसऱ्यांक आडकोळी जाता पातकाचो सोयीक जाता आज येसू आमकां म्हणटा दुसऱ्यांक तुमी पातकाचो सोयीक जावचो न्हय पूण जिवितान बरें आसा तें उदाहरण दिवन तांकां बरी देख तुमी दिवची आमच्या जिवितान हें करूंक आमकां कृपा आनी बोड ह्या मिसान खतखत्यान मागून घेवया आनी जायते फावटी आमी पातकाचो सोयीक जाल्यार आमी बरें उदाहरण दुसऱ्यांक दिवंक ना असल्यान दुसऱ्या चुकीचें बोगसोणें मागून म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दरेन बरें सोडून हांवें जायती पातकां हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यून सदांच्याक वर मरीत सगळ्या दुरितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थया सर पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाडून तुजी खुशी आमी जाणू जावंक पावूं हे परी उतरांनी तशें कोरण्यांनी तुका मानतात तेंच करूंक आमकां कृपा दी आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक भाग्यून जाकोबाच्या चिटीवेलें वाचप बाबा भयणीनो आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता तुमचेर येवचे आसात ते हाल उपद्र्यांक लागून विलाप आनी रुदन करात तुमच्यो गिरेस्तकायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां सांगशान खेळ्ळ्यांत तुमच्या भांगराक आनी रुपयाक कळम लागल्या आनी ही ताची कळम तुमचेर आड गोवाय दितोली आनी उज्या पोरी तुमचे मांस खातोली सोंपूंक पावल्यात तसल्या निमाण्या दिसांक तुमी गिरेस्तकायो पुजायतल्यात
तुमच्या शेतांची लवणी केल्यात त्या वावड्याडांक तुमी दिवंक ना ती मजुरी आतां तुमचेर आड बोब मारता आनी ताच्या हाल हुयेलेंचो साद डॉलबारांच्या सर्वेस्पराच्या कानार पडला. ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत कामचाराचें आनी सुस्त सुखाचें जालां. पिडापीड दिवंक तुमी मातल्यांत निरपराध्याचेर फोर्मोण मारूंक तुमी ताका जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर आड बोल करूंक ना. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. काळजान गरीब ती सुभागी सोर्गींचें राज तांचें. सगळीं म्हणुया. काळजान गरीब ती सुभागी सोर्गींचें राज तांचें. पेल्याचेर पदवी चलयतात म्हूण जीं कोण आपणाचेरूच पातयेवन आसात ताची गोट हीच. शेल्या वरवीं तांकां लुटून दुखलून नरकांत घालतले, थंय मरण तांकां चोरवाक व्हरतलें. सोबाब काळजान गरीब ती सुभागी सोर्गींचें राज तांचें. सकाळ पावतोच तांची सुखी बोडाय सोरतली आनी नरकांत जातलें ताचें बिराड, पूण प्रमाणीक मनशांक सोयत मेळटलें. खरेंच देव म्हजो जीव नरकांतलो वाटायतलो आनी म्हाका आपल्या गोपांत घालतलो. सोबाब काळजान गरीब ती सुभागी सोर्गींचें राज तांचें. पेल्याची गिरेस्तकाय वाडत गेली म्हूण भियेनाका. ताच्या गोराब्याचें नांव रूप चोडलें म्हूण कांयच परवा करची गरज ना. मरण बेता तेन्ना कुस्कूट घेवन वचना. सोडलेलें नांव रूप ताच्या फाटल्यान फोंडांत कांय देंवचें ना. सोबाब काळजान गरीब ती सुभागी सोर्गींचें राज तांचें. हांव मुगेलो स्तुस्त सुखान जियेलो म्हूण लोक म्हाका वाखाणटलो. अशें तो जिणेंत आपलीच वडवीक चिंतालो. पूण उजवाड आनी पोलेचें नात तें आपल्या पुर्वजांक तोय सांगात करूंक वेतलोच. सोबाब काळजान गरीब ती सुभागी सोर्गींचें राज तांचें. उदकाराक उबी रावया. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशाचें उतर कशें न्हय, बोगोर देवाचें उतर कशें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताचे भक्त म्हणून कोणूय तुमकां एक पात्र बोर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका अंतोवची ना. पूण भावार दवरतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणाकूच वायट देख दीत जाल्यार गाडू ओडटा तसलें एक दांत्याचें पेड ताच्या गोड्याक बांदून ताका दर्यांत बुडयल्यार उदीक बरें जातें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सुयेक जायत बी तो कातरून उडय. दोन हात आसून एमकोणांत पाळो ना तसल्या उज्यांत वेचे परस लुंडो जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुका उदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सुयेक जायत बी तो कातर. दोन पांय आसून एमकोणांत तुका उडयलोले परस तोंटो जावन सासणाच्या जिवितांत भितर सरल्यार तुका उदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सुयेक जायत बी तो उंटून भायर उडय. दोन दोळे आसून
हेमकोणांत तुका उडयलोले परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यान भितर सरूंक तुका उदीक बरें. तुंय हेमकोणांत तांचे किडे मरून मरोना आनी उजो केन्नाच पालोना. तो जण एकल्या मनशाक देव उज्यान मिटायतलो. मीठ बरें पूण मिठूच तर ओयणी जालें ताका कशी रूच दिवची. तुमचे भितर मीठ आसूं दी आनी एकामेका लागीं शांती वचूं दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मगर बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानात जेजू आमकां 3 वस्तूंचेर आमची नदर घालूंक उगडास करता. पयले सुवातेर आमकां उदकाचो जेजू म्हत्व कितें तें सांगता. उदक आमची पावटी आमचे लागीं जायत्या आसा हांगासर, पूण जायत्या गांवांनी उदक ना. एक पात्र जेजू म्हणटा, एक पात्र भर उदक कोणें पिवंक दिलें जाल्यार ताची मजुरी ताका उंतोवची ना. जायते फावटी एक ग्लास भर आमकां उदक कोणें दिलें जाल्यार आमच्या जिवाक धादोसकाय भोगता. केन्ना आमकां ताण लागता, भोव करून गरमेच्या दिसांनी. आनी अशें जायत्या गांवांनी घडटा की लोक एकामेका सवें ही बरी देख दिवंक जायते फावटी विसरता. बरी करणी करूंक जायते फावटी आपल्याच वाद्याचो जाता. उदकाक लागून जायते कडेन झगडीं जातात, झुजां जातात. उदकाक लागून जायते घराबेदोशी जातात. उदकाक लागून जायते फावटी आमी हें उदक आमकां देवान फुक्या देणें दिलां, तरी पूण ह्या उदकाक लागून जायते लोक एकामेकाचो जीव काडूंक पावता. जेजू म्हणटा तुमी उदार जावची. उदक आमी देवान तुमकां दिलां उदारपणान, ते भाशेन तुमच्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो करूंक तुमी उदार मन दाखोवचें. दुसरें जेजू आमकां म्हणटा तुमी ग्रीक भाशेन आमी म्हणटा स्कॅन्डल जावचो न्हय दुसऱ्यांक. स्कॅन्डल म्हणजे दुसऱ्यांक आडकोड जावची न्हय, वो दुसऱ्यांक एक पातकाचो सोयीक तुमी जावचो न्हय. ल्हान ल्हान तुमचे बडे जायते फावटी इनोसेंट मनान लोक येता, फुडें आमी आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आमच्याच जिविताचे चालीन घडीक आमी दुसऱ्यांक एक स्कॅन्डल जाता. फुडें आमच्या जिविताच्या वेव्हारांतूच आमी जायते फावटी उलोवपा विशीं जायते फावटी आमची जीब सांबाळिना आनी अशें दुसऱ्यांक एक वायट देख आमी जाता. म्हणटकूच जेजू उदाहरणां दितात. तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयीक जाय, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. हे मोजेसान दिल्ली आज्ञा बाबा भयणीनो जेजू ह्या लोकांक उगडास करता. तशें तुमी कातरून उडोवचें, म्हणजे वायट सोयीक दिता ती वस्त तुमी वापरची न्हय, ताचेर तुमी नदरूच घालची न्हय. पूण बरी वस्त तुमकां करूंक आदार दितात त्या वस्तूचेर तुमी लक्ष दवरचें. तुमी जायते फावटी इफेर्नान व्हरता, हेमकोणान व्हरता ती वस्तू हाचेर नदर दिलें जाल्यार उदीक बरें तुमी कुड्डेच लवडे आनी पांगे जालेवन भोंवले जाल्यार उदीक बरें तुमकां. पूण पातो करून तुमी ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार पातकाचे सोयीक तुमी जाले जाल्यार दुसऱ्यांक तुमी पातकाक उदीक ओड दितात जाल्यार तुमचें जिवीत नरकांत व्हरतली, दुसऱ्यांकूय तुमी नरकांत व्हरतली. तिसरी वस्त जेजू आमकां मिठाची खबर सांगता. आमी जाणा बाबा भयणीनो, मीठ आमी सगळ्या वस्तूंक बरे तरेन आमकां स्वाद दिता. जायते फावटी आमी मीठ चड खारसाण आमच्या जेवणांत पडली जाल्यार म्हणटा जेवण खार जालें. मीठ आमकां तितलीच गरज तितलें आमी घातलें जाल्यार हे मिठा उद्देशी आमच्या जेवणाक रूच येता. आदलो काळाचो लोक फ्रीज नासली म्हणटच तो पुरमेंत सांबाळून दवरता, मिठाक मारून दवरताले. कसली वस्ती जावं, आमी जाणा पावस येता म्हणटाले आतां सगळो आमचो पुरमेंत आमी भरून दवरूंक जाय. म्हणटच आमसाणीक जावं मासाक जावं हे दुसऱ्या वस्तूंक आमी मीठ लावन दवरताले. म्हणटच आमचो पुरमेंत भरता तेन्ना मीठ मारून आमी दवरताले. आनी जेजू म्हणटा मिठाचीच जर खारसाण गेली जाल्यार तें मीठ शिरीक आमकां उपयोगाक पडना. आमी जाणा तें भाव भयणीनो, आमी माडाक सुद्दां घालिना, भायर उडयता. कित्याक तो पिठो कसो बेश्टो जाता, कित्याक ताची खारसाण ना, दोड ना. आमी अशें म्हणटा हे मिठाक दोड ना. आमी जाणा लिओनार्दो दा विंची आनी निमाणें जेवण जेजूचें केलें थंय तो जुदासाक दाखयता मिठाची जी हें आसा भुरगीं आसात थंय तो उडयता. कितें दाखोवंक सोदता? घातकी जुदास होच जेजूक विकतलो 30 नाण्यांक म्हूण थंय तो आपल्या चित्रान दाखोवंक सोदता. पळोवचें घरा वचून. म्हणटकूच आमी जेन्ना बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांनी खारसाण दवरिना, देव आमच्या जिवितान आसना, तेन्ना दुसऱ्यांकूय बाबा भयणीनो आमी उदीक आनी उदीक एक उपयोग जायना. देव आमकां जाय ते देण्यांनी भरता जाल्यार आमी खरें दुसऱ्यांक खारसाण जावची.
दुसऱ्या जिवितात दुसऱ्याच्या जिवितात बरें एक उदाहरण आमी जालें जाल्यार तांकांय स्फूर्ती मेवता. आमचें जिवीत पळोवन तांकां तांचें जिवाड जाता. तांचें जिवीत आमच्या जिविताचेर नदर घालून ती खुशाल जातात. आमचें जिवीत पळोवन तांकां आपलें जिवीत उदीक बागेवनपणान जिवंक स्फूर्ती मेवता. हाचें पयलें वाचप काय बरें आमकां मेळटा. ग्रेस्त जाल्ल्यांक बागेवनच्याक काय बरें म्हणटा, तुमचे हाल उपद्र्याचेर तुमी नदर मारात, कित्याक आतां तुमी विलाप आनी रुदन करतल्यात. म्हणटच तुमी रुदन तर करिनात, सगळे तुमचे गिरेस्तकायो कुसल्यात, तुमचे न्हेसण्याक साशें लागलां, वाट्टी लागल्या, कित्याक शिरी पडची ना ती वस्तू पुजावन दवरल्यात त्यो. म्हणटच बऱ्यो करण्यो बऱ्या उपयोगाक बऱ्या दुसऱ्याच्या देण्या खातीर वापरात. तेन्नाच की देवान दिल्ली देणी तुमी वापरता तेन्ना देव तुमकां उदार मनान भरतलो, देव तुमकां ओदीक देण्यांनी भरतलो, देव तुमकां हे सर्गीच्या राजा खातीर तुमी दिसपटी वावुरतात तुमकां सुफोड करतलो. हीच देणी आमकां मागून घेतना आमचे सरभोंवती आसलेल्या भावा भयणां खातीर आमी भोव करून युक्रेन भावा भयणो झूज सुरवात जावचो वेळ थंय कोमेस जालो, आक्रमण सुरू जालो. जायते फावटी भाव भयणो आमकां हांगासर खबर आसना, पूण आमची भावा भयणां थंय कोश्टवतात, भिवन आसात, कांपेरो आसा. आनी तेन्ना जेसू म्हणटा, तुमचे मदें मीठ तुमी जायात. आमी आमच्याच ल्हान ल्हान सॅक्रिफिसा उद्देशी ह्या आमच्या भावा भयणां खातीर मागुया. आमच्याच आमी आप दोमावणे विशीं ह्या आमच्या भावा भयणांक शांती मेळूं म्हणून आमी मागुया. तुमचे भितर मीठ आसूं दी आनी एकामेका लागीं शांती वचूं दी. आमी जेन्ना शांतीच्या हातयारान जातल्या आमी दुसऱ्यां खातीर तांकां शांती वचूं दी म्हणून मागतल्या, तेन्ना देव खरेंच आमचें मागणें आयकून घेतो. कित्याक जें कितें आमी प्रार्थून मागता तें देव आमकां केन्नाच नाकारना. बऱ्या मनान आमी मागता तेन्ना देव आमकां परो घालिना. आमी उदार जाता तेन्ना देवूय आमचे सगळे उदार जाता. हीच भावना मनान धरून आमकां सगळ्यांक आनी भोव करून युक्रेन ह्या रावतल्या आमच्या नागरिकांक देवान शांती फावो करूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. गायन घेवया C14 पेज नंबर 34. C14. मोशा भाव भयणी मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचे बलिदान आमी तुका भेटूंक आयल्या.
ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाबूया आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सोर काडयेन सोदता आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणे आमचे दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चोडना तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेतांव देखून सरगार आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबा तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या विभोगाक उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांव येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हें रगत पातकांचे बगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक कोरा बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया सोम्याची सोआमी ओंडो घालता आनी एकाशी पियेता तितलेच आमची तूं वैभवानी सूर आमी तुजें मरण करता बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी ग्रास करता आनी जिविताचो उलो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सिवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सोबेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनः जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगातीत चोपोती बागेवन सुसे बागेवन दुर्मृतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस
आनी आमी आतांनी करूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सुरवायटन ते आमकां निवाद दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकताव. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घालन तुजी खुशी परमन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. उदार काडसान उदार मनान जीवक आनी शांतीची हातयारां जावंक ओ जेजू आमकां आमंत्रण करता. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Amen.
प्रार्थुया. विस्वाशी देवा, आमच्या बापा जेजूच्या कुळी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां भासायताय. ही तुजी भासावणी वेगी शांती पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F7 पेज नंबर 88. F7. Amigo